गोंयच्या बायलां खातीर श्रावण म्हयनो आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक नदरेंतल्यान सामको म्हत्वाचो मानतात. ह्या काळांत बायलो उपास, उपासना, पारंपारीक विधी आनी ऋतूंकडेन सुसंगत आशिल्ल्या प्रथा वरवीं सैम, भक्ती आनी सांस्कृतीक दायजाच्या सोबीत संगमाची परब मनयतात. तर ह्या श्रावण सरींक उत्सवांचो रंग दिवन दायज फावंडेशन सांगोळडा हांणी शिरवाणाची दडक नांवाची खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीचे फुडारपण संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट जलिशा तुळसकर हांणी उमेदीन आनी प्रेरणादायक पद्दतीन केले. ह्या उपक्रमाचो मुखेल उद्देश आशिल्लो आमच्या पारंपारीक मुळां कडली नाळ सांबाळून बायलांचे जिणेंत खोस, उर्जा आनी आत्मविश्वासाचो नवो शुवर घालप. श्रावण धारा झेलुनी साऱ्या धरा चिंब ही भिजली ग. हासत नाचत श्रावण आला बरसे रिमझिम धारा ग, बरसे रिमझिम धारा ग. नमस्कार, हांव जलिशा तुळसकर, अध्यक्ष दायज फावंडेशन. दायज फावंडेशन आनी आमच्या हेर दायज फावंडेशनाच्या वांगड्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक मना काळजांसान येवकार आनी भारत स्वातंत्र्य दिसाची हुनहुनीत परबी. दायज म्हळ्यार चलत आयिल्ली प्रथा. आमचो गोंयचो धालो, मांडो, कुणबी नाच हे आमचे गोंयचे दायज. आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिल्ले देणे. आमचे गोंयचे दायज तिगोवन उरचे होच आमच्या दायज फावंडेशनाचो मुखेल हेतू जावन आसा. साईबाबाच्या स्थळान साईबाबाक नमस्कार करून आयच्या ह्या सुवाळ्याची सुरवात करूया. हांव मागतां आमचे दायज फावंडेशनाचे सचिव आमीन शेख हांचे कडेन ताणें आमच्या सगळ्या मानादीक सोयऱ्यांक माचयेर हाडून बसका दिवची. तर आयज हे दायज फावंडेशनाचे कार्य पळोवन आनी तांच्यांनी जी तरेतरेची बक्षिसां हांगा दवरलेली पळोवन तांचें कार्य स्तुती करपा सारकें आसा. हे श्रावणांतली जी फावंडेशन दायज फावंडेशन म्हणून श्रावणा निमित्त जे हांगा स्तुत्य कार्यक्रम हो आयोजीत केल्लो आसा तोय पळोवन मन भरून आयलें. बरें दिसलें. म्हणजे कितें तरी आमच्या गांवान घडटा आनी घडटलें हाज्या फुडें. कित्याक अशी तरूण मंडळी फुडें सरली म्हणटकच फुडें गांवचें उदरगतच जातली ही म्हाका खात्री आसा. श्रावण म्हटलो म्हणजे आमी कितें म्हणटा, आषाढी एकादशी सुरू जाली, आषाढी एकादशी आयली, विठोबाचें दर्शन घेवन आयलें काय आमकां लगबग सुरू जाता आमची. आतां श्रावण येतलो म्हणजे कितें तरी आमकां तयारी करपाची आसता. तशेंच आषाढी एकादशी जाली, मागीर गुरुपौर्णिमा, ताज्या नंतर गटारी अमावास्या म्हणून येता. ह्या गटारी अमावास्येचो अर्थ आमी वेगळोच घेतिल्लो आसा. गटारी अमावास्या म्हणजे त्या दिसा खावप पिवप मजा करप अशें आमी म्हणटा. पूण खरें म्हणचे न्ही, ह्या गटारी अमावास्येचो अर्थ गटहारी अमावास्या. गटहारी म्हणजे कितें की आमी वर्सभर जें कितें खाल्लां जेवलां तें सगळें विसरप, सगळें विसरून वचप आनी श्रावणाचें स्वागत करपाक नव्या उमेदीन आमी तयारी करप. घरादारां चकचकीत घरान आमी जी कितें आमचे नॉनवेजचे आयदनां आसा ते वेगळी काडून दवरतात. सगळे परत आमी मागीर वेज तयार करतात पळय ते सगळें हें करतात. घरान सगळी स्वच्छता हें तें सगळें
सुख समाधानाचो म्हयनो हो. श्रावणाची लगबग म्हणजे श्रावण म्हयनो म्हणजे कितें तर सगळे आमचे हिंदूंचे सण, सगळे सण म्हटल्या नंतर आमची खूब तयारी चालू असता. मेन म्हणजे घरादारा सगळी साफ सफाई सगळें वेवस्थीत सगळें जाता. पण म्हाका अशें दिसता की जेन्ना श्रावण म्हयनो येता न्ही तेन्ना आमचे कडल्यान चडान चड देवाची भक्ती, देवा कडेन आमचें मन चड करून ओड घेवंक जाय. आमच्या मनान आमचे कडल्यान नामस्मरण घडूंक जाय. जाल्याच्या श्रावण म्हयन्याचो आमकां जाता तसो म्हणजे श्रावण म्हयन्याचो आशिर्वाद आनी केल्ल्याचें पुण्य आमकां मेळटलें अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तेंच सांगपाचें म्हणजे श्रावण म्हयन्यान नागपंचमी येता, नंतर आज गोकुळाष्टमी, कृष्ण जन्म, आज सगळे बरे बरे सण आसात न्ही आमचे, ते हिंदू धर्माचे सगळे ह्या श्रावण म्हयन्याच येता. म्हणून एक वो अशें म्हाका दिसता की खूब उल्लेखनीय असो कार्यक्रम आमच्या बाय जलिशा आनी ताच्या वांगडच्यांनी वस्तुत्य कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या भगिनींक ह्या कार्यक्रमान हिरिरीन भाग घेवपाक ताणें सगळ्यांक म्हणजे फुडें काडिल्लें आसा. फुडें ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांक बरे भशेन यश प्राप्त जावचें, सगळ्यां कडल्यान ह्यो ज्यो स्पर्धा दवरल्या त्यो सगळ्यांनी बरे भशेन तातूंत बक्षिसां मेळोवची हीच सगळ्यां कडेन हांव आज अपेक्षा करतां. आतां हांव मागता आमच्या मानाचे सोयरे बाय दिपिका कडेन ताणें 2 मोलाची उतरां उलोवची. डायस फावंडेशनान जो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा तो एका बायलां खातीर केल्लो आसा. सो हो एक खूब म्हत्वाचो आनी खूब वॅल्यू ॲड केल्लो दीस आसा आमकां. गोंयची संस्कृती खूब श्रीमंत आसा आनी तेकाच साथ दिवपाक डायस फावंडेशनान असो पुढाकार जो घेतलो आसा तो खूब म्हणजे सगळ्यांक खूब फायद्याचो आसा. म्हणजे आमच्या गोंयकाराक सुद्दां आतां न्यू जनरेशन आसा तांकां जुनी संस्कृती इतली खबर ना, पण अशा प्रोग्रामांतून तांकां तिची खबर जातली आनी दुसरी म्हणजे आमच्या गोंयकारांक तेच्या बद्दल याद उरतली. सो ह्या फावंडेशनाक हांव खूब खूब अभिनंदन दिता. आनी आयज जे कोणी भाग घेवपी आसा तांकां बक्षीस मेळो ना मेळो पण धाडस करून तेंच्यांनी पार्टिसिपेट केला आनी तेंची जी कला आसा ती दाखोवपाचो चिंतला, हेच्या बद्दल तांकां खूब अभिनंदन. बाय जलिशा तुका थँक्यू म्हणटा फॉर इनवायटींग मी आनी सगळे मेंबर्स ऑफ डायस फावंडेशन कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हो खूब व्हडलो आनी खूब बरो इनिशिएटीव आसा. सो तुमकां ऑल द बेस्ट. आतां आमी आमच्या सुवाळ्याची सुरवात करुया, म्हळ्यार ज्यो सर्ती आसा तांची सुरवात करुया. मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले वेशिता बहरू कळीयासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले वेचिता बहरू कळीयाशी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, इवले शिरूप लाविलीस दारी, इवले शिरूप लाविलीस दारी, त्याचा वेळ उगे
गगनावरी त्याचा वेळ गेला गगनावरी मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला फुले वेचिता बहरू कळीयाशी गेला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मनाची गुंती गुंतीला शेला मनाची गुंती गुंतीला शेला बाप रखुमा देवीवर विठ्ठले अर्पिला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला मोगरा फुलला. थँक्यू. आला आषाढ श्रावण आल्या पावसाच्या सरी आला आषाढ श्रावण आल्या पावसाच्या सरी किती चाचकी चुचाने प्यावा वर्षा ऋतू तरी आला आषाढ श्रावण आला पावसाच्या सरी किती चाचक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतू तरी काळ्या ढेकळ्यांच्या गेला गंध भरून कळ्यात काळ्या ढेकळ्यांच्या गेला गंध भरून कळ्यात काळ्या डांबरी रस्त्याचा झाला निवळ निवांत आला आषाढ श्रावण आल्या पावसाच्या सरी किती चाचक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतू तरी चाळी चाळीतून चिंब ओली चिरकुटे झाली चाळी चाळीतून चिंब ओली चिरकुटे झाली ओल्या कोल्हार कोल्हारी मेघ हुंगतात लाली आला आषाढ श्रावण आला पावसाच्या सरी किती चातक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतू तरी ओल्या पानातल्या रेषा वाचतात ओले पक्षी ओल्या पानातल्या रेषा वाचतात ओले पक्षी आणि पोपटी रंगाची रान दाखविते नक्षी आला आषाढ श्रावण आला पावसाच्या सरी किती चातक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतू तरी किती चातक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतू तरी किती चातक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतू तरी. थँक्यू. आज आमच्या जगेशान जे ॲडवोकेट आसा ते आमचे पंच मेंबर आसा आनी ते सोशल वर्कर आसा आनी हे डायस फावंडेशन तेंच्यांनी प्रोग्राम आमकां ऑर्गनायज करूंक आमी जी बायलां आसा तांकां आमी घरा कडेन आमी आमची सगळें घर चूल मूल सगळें तेंच करता आमी खंयच भायर सरना सो म्हाका अशें दिसता की तेणी आमकां बायलांक सगळ्यांक फुडें काडून बरो फुडाकार घेवन आमची जी संस्कृती आसा ती णववारी न्हेसोन फाती मेळून कांकणां घालून ही संस्कृती तेणी अशीच आमकां फुडें व्हरची आनी जे आमचे श्रावणान आतां पळय सगळे आतां श्रावण चालू आसा सगळे देव धर्मांची कामां चालू आसा सो सगळ्या देवळांनी आमच्या भुरग्या बाळांक घेवन देव कार्य करचें आनी ह्या जलेशान आमचे अशेंच फुडें सगळ्या बायलांक फुडाकार करून हेज्याकून व्हडलो प्रोग्राम करचो हेच सगळ्या कडेन मागता देव बरें करूं. हासरा लाजरा हसरा नाजरा जरासा लाजरा हसरा नाजरा जरासा लाजरा सुंदर साजिरा श्रावण आला सुंदर साजिरा श्रावण आला हसरा नाजरा जरासा लाजरा हसरा नाजरा जरासा
जरासा लाजरा सुंदर साजरा श्रावण आला सुंदर साजरा श्रावण आला तांबूस कोमल पाऊल टाकीत तांबूस कोमल पाऊल टाकीत भिजल्या मातीत श्रावण आला भिजल्या मातीत श्रावण आला हसरा नाचरा जरासा लाजरा हसरा नाचरा जरासा लाजरा सुंदर साजरा श्रावण आला सुंदर साजरा श्रावण आला मेघात लावील सोनेरी शाणे मेघात लावील सोनेरी निशाणे आकाश वाटेने श्रावण आला आकाश वाटेने श्रावण आला हसरा नाचरा जरासा लाजरा हसरा नाचरा जरासा लाजरा सुंदर साजरा श्रावण आला सुंदर साजरा श्रावण आला लापत शापत हिरव्या रानात लापत छापत हिरव्या रानात केशर शिंपित श्रावण आला केशर शिंपित श्रावण आला हसरा नाचरा जरासा लाजरा हसरा नाचरा जरासा लाजरा सुंदर साजरा श्रावण आला सुंदर साजरा श्रावण आला इंद्रधनुषाच्या बांधित कामाने इंद्रधनुषा बांधित कामाने संधीच्या सगनी श्रावण आला संधीच्या गगनी श्रावण आला हसरा नाचरा जरासा लाजरा हसरा नाचरा जरासा लाजरा सुंदर साजरा श्रावण आला सुंदर साजरा श्रावण आला हसरा नाचरा जरासा लाजरा हसरा नाचरा जरासा लाजरा सुंदर साजरा श्रावण आला सुंदर साजरा श्रावण आला सुंदर साजरा श्रावण आला वाह झाला हर्ष देवकीला झाला हर्ष देवकीला गोकुळी आनंद झाला झाला हर्ष देवकीला गोकुळी आनंद झाला श्रावण वर्ष अष्टमीला गोकुळी बालकृष्ण जन्मला श्रावण वर्ष अष्टमीला गोकुळी बालकृष्ण जन्मला झाला हर्ष देवकीला गोकुळी आनंद झाला झाला हर्ष देवकीला गोकुळी आनंद झाला श्रावण वर्ष अष्टमीला गोकुळी बालकृष्ण जन्मला श्रावण वर्ष अष्टमीला गोकुळी बालकृष्ण जन्मला झाला हर्ष देवकीला गोकुळी आनंद झाला झाला हर्ष देवकीला गोकुळी आनंद झाला जय जय गोविंद राधे गोपाळ गोविंद राधे गोपाळ जय जय गोविंद राधे गोपाळ गोविंद राधे गोपाळ जय जय गोविंद राधे गोपाळ जय गोविंद राधे गोपाळ आषाढ संपला ग श्रावण लागला श्रावण लागला ग आयतार पूजुया
श्रावण लाग लाग आयतार पूजुया कपलाचा कुंकुमाचा राखरी आयतारा श्रावण लाग लाग आयतार पूजुया हातातला हिरवा चुडा राखरी आयतारा श्रावण संपला ग भाद्रपद लागला भाद्रपद लागला ग चौथीचा सण आला चौथीचा सण आला ग गणेशा पूजुया गौरीच्या रे बाळा तू राख माझं सौभाग्य करीन सेवा तुझी गौरीच्या रे बाळा चौथीचा सण आला ग गणेशा पूजुया. धन्यवाद. हांगासर जलेशान प्रोग्राम सगळ्यांक घडोवन घातल्या खरेंच खूब उमेद जाली जेन्ना तेणें पयलींच सांगलें न्हू आमकां प्रोग्राम आसा म्हणून आनी तेन्ना म्हाकाच तेणें पयलीं सांगलें असो प्रोग्राम आहा म्हणून म्हाका खूब म्हणजे खूब आनी ह्या प्रोग्राम म्हाका खूब उमेद आसली करपाची गोंयांत आनी हो पयलेच फावट तेणें प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा बायलां खातीर कित्याक बायलांची संस्कृती खातीर बायलां जशीं कापडां आपूण संस्कृती प्रमाणे न्हेसता पळय कापडां तशी फाती माळटा कुंकू लायता कांकणां घालता ही बायलांची संस्कृती ही सगळ्यांक घडोवन दिवपाची आनी हे श्रावणा बद्दलच तेणेन केल्लें आसा आनी हो प्रोग्राम खरेंच बरो केल्लो आसा आनी सगळ्या बायलांनी ताका साथ दिलो हा जलेशाक. आयज दायज फाउंडेशनान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीक म्हाका एक जज म्हणून येवपाची एक संद फावो जाली. हांव दायज फाउंडेशनचे अध्यक्ष जलेशा हाजे खूब देव बरें करूं म्हणटा, कारण अशा प्रकारचे आयच्या दिसा म्हणजे स्वतंत्र दिनाच्या निमतान बायलां खातीर तेंची उर्बा वाडोवपा खातीर आयज अनेक स्पर्धा तेंच्यांनी घेतल्यो. अश्यो स्पर्धा घेवन आमच्या बायलांक जे आसा व्यासपीठ दिवन त्या बायलांच्या जे कडेन आसलेल्यो कला ज्यो आसा पळय माचयेर हाडपाचें काम तेंच्यांनी बरें कार्य केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी अशाच पद्दतीन जे आसा अनेक आनी कार्यावळी आसा पळय बायलां खातीर तेंच्यो घेवच्यो आनी बायलांचो फुडार जो आसा पर्जळीत करपा खातीर तेंच्यांनी वावुरचें.
जी आमची जजीस आयिल्ली आसा दिलीप सर आनी सगळे प्लीज तुमी माचेर वयचे आनी फातीचे एक बरो रिजल्ट आमकां दिवचो. नक्की आमकां खबर आसा कसलोच डावट ना की तुमच्या कडेन आमकां रॉंग रिजल्ट मेळटलो, चडांत चड बेस्टूच मेळटलो. आनी फात्यो ज्यो आसा त्यो खंयची फुलां विकती हाडून आमी केल्लेली ना, जी आमच्या अवती भोवती आसा रानटी फुलां तीच यूज केल्लेली आसा. आनी खऱ्यांनीच हो बरो उपक्रम आसा की आमी प्रत्येक सणाक फक्त भायल्यान फुलां हाडपाक पळयता आनी ती अंतरे मागीर गुंतून घालच्या परस ती हाडूंक पळयता. पण आमी जी करून घालता तेतूर जी आमकां संतुश्टी मेळटा पळय ती दुसऱ्या गजालींनी मेळना. सो प्लीज सर ओवर टू यू. प्लीज तुमी वयर वयचें आनी जजमेंट दिवचें आमकां. पयलें म्हणल्यार आमी जेन्ना सांगोळडान रावतालीं तेन्ना आमी आमचो सांगोळडा गांव सामको गांव कसो आसता तो पळयल्लो. आमच्या गांवांत जायते उत्सव जाताले. इवन ही हळडी कुकमां सुद्दां जी आसा तुमकां सांगपाक गेल्यार गांवांत सगळो लोक करतालो. आतां पळोवंक गेल्यार आमचे सण सुवाळे खंय तरी कमी कमी जायत गेले आसा, ते इतिहास जमा जायत आसा. सांगपाचें म्हणल्यार आतां हळडी कुकूमच पळोवंक गेल्यार बायलां कितें करता ना हांव 5 जाणांक करतलें गो ह्या वर्सा अशें करून हें कमीच जाल्लें आसा. कितें जाता जेन्ना एक सण किंवा उत्सव जाता तेन्ना लोक खंय तरी एकी कडेन येतात, एकमेकागेर वयता. बायलांकूय खातीर ह्या हळडी कुकमाच्या निमतान एक संद मेळटाली सगळ्यांगेर वचपाची येवपाची. पूण हें कमी जाल्ल्या कारणान आतां तें चड गांवांत हें पळोवपूय मेळना. दुसरें म्हणल्यार आमच्या गांवांनूच पळोवपाक गेल्यार सांजाव हो आमचो जो सण आसा तो खूब लोक मनयताले. आमी पळयल्ले आमच्या भुरगेपणाच्यान आमची एक सांगोळाची झर आसा त्या सरीन जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता गांवचे सगळे भुरगे येवन तो सांजाव मनयताले. ह्या वर्सा खरें सांगपाक एक खंत दिसता की ती झर ह्या फावट सामकी खाली आसली, कोणूच नासलो. आनी भुरग्यांक आतां कितें जालां आमी खंय तरी स्विमींग पुलान या रे थंय करया. आनी हे जे आमचे पारंपारीक अशे बारीक बारीक सण आसा ते खंय तरी नाच जाल्ले आसा. म्हणून आमी आमचे जे वांगडी आसा खरें म्हणल्यार आमकां हो हेतू सुद्दां आमचो दायज फावंडेशन करपाचो तेन्नाच जालो जेन्ना आमी हो सांजाव उत्सव आमच्या गांवांत जावंक ना तो पळयलो. आमी सगळ्यांनी आमचें जें फावंडेशन आसा तातूंत आमचे जे मेंबर्स आसा ते फक्त अशे हिंदूच अशें ना. आमचो आमीन शेख भाई आसा, तशेंच आमचे विल्मा आल्वारीस जे आमचे खजिनदार आसा, हांव आसा, आमचो सिद्धार्थ भाई आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून आमी हे विचार केलो की बाबा अशें जर जायत रावलें जाल्यार खंय तरी आमचे सण उत्सव फाल्यां असो टायम येतलो की आमच्या भुरग्यांक दाखोवपा खातीर बाबा एक टायम आसलो आमच्या गांवांत सांजाव जातालो रे, आमच्याच गांवांत अशे उत्सव जाताले हे पळोवपाक सुद्दां आमच्या भुरग्यांक मेळचें ना. आनी आमी सांगल्यार तांकां तें कळचेंय ना की बाबा तो उत्सव आसलो तरी कितें किंवा तो सण आसलो तरी कितें. म्हणून आमचो जी पारंपारीक हे सगळे सण आसा बारीक बारीक जे कार्य आसा तें आमी फुडें घेवन वचपाक सोदता की आज आमी करता तें पळोवचें आनी आमच्या फुडल्या भुरग्यांनी फुडल्या पिळगेनूय हें करचें आनी अशेंच हे फुडें वचत रावचें हीच आमच्या दायज फावंडेशनाची इच्छा आसा आनी होच आमचो मुखेल हेतू आसा. आयच्या प्रोग्रामा बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार खरेंच आमकां लोकांचो खूब मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आमी जे एक्सपेक्ट केल्ले ताज्याकून खूब लोक येयल्ले आसा. हे बायलांक अशी वांटेकार जाता ती पूण मना काळजांच्यान खूब खोशी भोगता. कित्याक एक फोनाचेर फक्त कित्याक आतां शक्य जायना की जप करून सगळ्यां कडेन पावपाक. एक फोन करून येता न्ही प्रोग्रामाक कोणेच ना म्हणूंक ना, हय जलिशा आमी येता.